नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. हरमल अमर बानेकाराक बिचार मारबडय खुना उपरांत पुलिसांनी आनीक दोगांक उखल्ले. दोगूय हिमाचलाचे शेकाच्या कामगारांची दादागिरी मारबडय सीसीटीव्हीत. हरमला बारातले 10 शेक गोंया भायल्यांच्या हातांत सबलेट. चल्ल्या दादागिरी बेकायदेशीर गजालींचेर आवाज काडटल्याचो खून. सरकार जबाबदार काँग्रेसीचो आरोप. दोडामार्गार फुटिल्ल्या तिळारीच्या कालव्याचे काम आयतारा मेरेन तडीक. पर्वरे बार्देसांत उदकाक मारामारी. लोक टँकरार रेड डॅमायज. आमठणेच्यो गेटी जाल्यो घट. दक्षिण गोंय एसपी सुनीता सावंत हेडक्वार्टर्सांत. आयपीएस टिकम सिंहा कडेन सध्या एसपीचो चार्ज. सुत्रां म्हणटात कांय आमदारांचे काकू. प्रकरण वयर मेरेन तोंडी ट्रान्सफर. मध्य प्रदेश जबलपुराच्या 25 वर्साच्या दुयेंतीन केले अवयव दान. 5 जाणांक नवे जीवन. अवयव दानाचो निर्णय घेवपी दुयेंतीच्या घरकान्नीचो भलायकी मंत्र्यान केलो भोवमान. इंस्टाग्राम फेक आयडी वापरिल्ली स्कूटर विकता म्हणून सांगून मडकय बनावट. सीआयएसएफ कॉन्स्टेबलाची 1,67,000ची तोपी. पैसे धाडले स्कूटर ना. आणि गोयचे रणजी ट्रॉफी प्लेट फायनलीत नागालँडाक 362 रनांनी हरोवन जैत. 578 रनाचे टार्गेट. नागालँडान काडले 215 रन. खबरो विस्तारान. हरमल खुनाच्या केशीत सोपिल्ल्या अमर बानेकाराचो हड्ड्यारांनी तकलेक ब्लंट फोर्सान मार लागिल्ल्यान जीव गेला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सांगता. मजगती अमराक बडोवपी आनीक दोगांक मांद्रे पुलिसांनी धरल्यात. ललित ठाकूर आणि गोपाळ दास ह्या हिमाचलाच्या दोगांक अटक. काल एकल्याक धरिल्लो. नमस्कार. 26 तारखेक हरमल बिचाचेर सांचे 6:30 वरांचेर एक मर्डर जाल्ले आणि त्या मर्डरान सुरेंद्र कुमार हो हिमाचल प्रदेशचो 39 इयर्स एज एका ताब्यान घेतलेलो, अरेस्ट केल्लो. 2 तासान मांद्रे पुलीस यांनी कारवाई केली. त्या उपरांत आयज परत 2 जाणांक जे दुबावीत आशिल्ले तांकां सध्या ताब्यान घेतलेले आसात. ते सीसीटीव्ही फुटेजीन ते मेळ्ळेले आसात. तांचे नांव अशें आसात ललित ठाकूर हो 24 इयर्स एज आसा आणि तो हिमाचल प्रदेश हांगातलो आसा. आणि दुसरो जो आसा विभीषण दास, गोपाल दास अशें ताचें नांव आसा आणि 26 इयर्स एज आसा. आणि होय जो आसा हिमाचल प्रदेशाचो आसा. एकंदर जो अमर बांदेकर हेचे मर्डरान पयलीं जे एका एक्युजाक अरेस्ट केल्ले तो त्याच्या उपरांत आयज दोगांक सुद्दां परत अरेस्ट करपाक आयिल्ले आसा. आणि फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा नॉर्थ एसपीच्या खाला DYSP शिरोडकर आणि मांद्रे PI शरीफ जॅकीस हे फुडली इन्वेस्टिगेशन करीत आसात. तांच्या फॅमिलीची एकच मागणी आसा की आपल्या भुरग्याचे मर्डर जाले आणि त्यांचेर मर्डर केस घालचे म्हणून. पोलीस सुद्दां त्याच वेन इन्वेस्टिगेशन करीत आसात. आणि काल जीत आरोलकर हांच्यांनी सुद्दां सांगलें की तांच्या फॅमिलीक जस्टीस हे मेळटलें म्हणून. सध्या 2 जाण मेळ्ळे की ललित ठाकूर आणि दुसरो जो आसा विभीषण कुमार गोपाल दास असे 2 जाणांक सध्या मांद्रे पुलिसान ताब्यान घेवन फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. गोंयच्या बिचावेल्या शेकांचो कारभार धडना. हरमला बारातले 10 शेक भायले चलयता. गोंयकारांनी आपल्या नांवार शेक घेवन भायल्यांक चलोवंक दिल्यात म्हणून काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार मिडिया कडेन उलयलो. भायल्यांची खंय दादागिरी. सामान्य गोंयकार बेकायदेशीर गजालींचेर आवाज काडटा जाल्यार ताका मारतात. घडला ताका खंय सरकार जापसालदार. काँग्रेसीचो आरोप. म्हजो ओपन आरोप आसा आणि म्हजो चार्ज आसा की ह्या बारातले 10 तरी भायल्या लोकांक दिल्या.
10 तरी भायले लोक हिमाचलातले लोक चलयतात. आता एज पर पॉलिसी पॉइंट नंबर 8 सब क्लॉज D क्लियर कट सांगता की सबलेट करपाचे ना म्हणून. जाल्यार जी घटना जाली, ज्या शेकाचेर ताका मारलो, ज्या शेकाच्या स्टाफांनी येवन ताका मारलो, ते शेक आज हिमाचलाचो मनीस चलयतालो. कसो चलयतालो? टुरिझम डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना, कोस्टल पुलिसाचें लक्ष ना. एक गोंयकार साधारण जर आज आवाज उठोवपाक गेलो फॉर इलिगॅलिटीज, ताका मारून उडयतात. आज 1 वर्स फाटीं जेन्ना मांद्र्या मुख्यमंत्र्यान बरें थंय भाशणां करून पुलीस स्टेशन ओपन केलें, लोकांक दिसलें आतां की मांद्रे पुलीस स्टेशन जाल्यार क्रायम रेट मातशी देंवतली म्हणून. पूण ज्या दिसासावन तें पुलीस स्टेशन जाल्यार क्रायम रेट वाडत आसा. बेडशे दोडा मार्गार फुटिल्ल्या तिळारीच्या कालव्याचें काम नेटान चल्लां. फुडल्या 3 दिसां भितर काम सोंपोवंक यत्न चल्ला म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर सांगता. कालवो फुटिल्ल्यान फाटले कांय दीस बार्देस पर्वरी उदक ना. आमठाण्याचो सप्लाय पावना. थंयच्यो गेटी घट जाल्यात. नेवीच्या ड्रायव्हरांक घेवन सारक्यो करपाचे यत्न. लोकांचे हाल. टँकरांनी उदका पुरवण. रेट दोबरात. लोक विटला. खासा रिपोर्ट. 1-2 दिसां पयलीं तिलारी हांगासर जो कॅनल फुटला, त्या कॅनल फुटल्या उपरांत ह्या जे आमठाण डॅमाचेर जो पुराय प्रेशर येयलो आनी तुमी पळयता आसतले फाटसून जे एक युद्ध पातळीचेर काम चालू आहा. मेळटा ते म्हायतीन अशें की तिलारीचो कॅनल काल महाराष्ट्रा कडेन फुटल्या कारणान ह्या डॅमाचेर उदकाचो पुराय प्रेशर आयला आनी ह्या हितून जो बार्देस फूल तालुक जो उदक सप्लाय जावंक जाय तो बिगाड हांगासर जाल्या कारणान तो सप्लाय करूंक पावना. तर ह्या बाबतींत इंडियन नेवीची टीम जी आहा ती हांगा ऑलरेडी पावल्ली आहा. चीफ इंजिनियर बदामी हांगासर उपस्थित आहा, बाकीचे हेर अधिकारी हांगासर उपस्थित आहा. युद्ध पातळीचेर काम करून जो वॉल जो आहा तो जो बिगाड जाल्लो आहा त्याचें काम करपाचें युद्ध पातळीचेर चालू आहा. इंडियन नेवीचे लोक जे आहा ते हांगासर मदत करीत आसात. फाटल्यान तुमी पळयता की ऑक्सिजन आनी इतर सामग्री आहा, जे सामग्री घेवन खंय ना खंय तरी 1-2 ते 3 वरां भितर ह्यो गजाली सॉल्व करपाचो ते प्रयत्न करीत आहात आनी फुडें एक 2-3 वरां उपरांत प्रयत्ना उपरांत हें सफल जातलें आनी खंय ना खंय तरी बार्देस तालुक्याक परत एकदां उदक सुरळीत जातलें अशें म्हणून थरावी जे अधिकारी आहा तेंच्यांनी सांगलेलें. उदक शॉर्टेज आयज 4थो दीस बार्देस तालुक्यात खूब कडेन उदक शॉर्टेजीस आसा. आयज थोडे कडेन उदक येयलें पूण तें खूब कमी प्रमाणान येयलें. एक विचारलें की खंय मेरेन पावला म्हणून ताणें सांगलां की आमची ट्रायल चालू आसा की आमठाण्याचें उदक जें आहा तें अस्नोडा पंपान घेवन तें फिल्टर करून म्हणजे आयज फाल्यां मेरेन तरी आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले म्हणून तेंचे आनी तो प्रयत्न चालू आसा. अल्टरनेटीव अरेंजमेंट म्हटल्यार आमठाणेच्यान सप्लाय रॉ वॉटर आमकां मॅनेज करपाचें आनी तशें सिट्युएशन क्रिएट जाल्लें आसा आनी तें चालू आसा एफर्ट. पण कशें आसा सप्लाय जितलो आमकां लायक जाय तो रॉ वॉटर सप्लाय सद्या प्लांटार आमकां अस्नोडा मेळना कारणान आमी सफिशंट सप्लाय दिवपाक शकना. चडशे कडेन बार्देस वॉटरांचे चडशे कडेन टँकर आनी उदक घेवपाचे खूब कडेन चालू आसा. दुसरे रेटूय बीन 1000 ते 1500 मेरेन रेट आसा. म्हणजे जर आतां 10,000 लिटराची जर टँकर आसत जाल्यार ते 1500 रुपया किंवा 7,000चे जाल्यार 1200 रुपया आनी 5,000 लिटराची जर टाकी आसत जाल्यार 1,000 रुपया. उदक हें करता सप्लाय खोल्ले लक्ष्मीनगर आणि बाकी कडेन दक्षिण गोंय एसपी सुनीता सावंत सध्या हेडक्वॉर्टर्सांत. IPS टिकम सिंहा कडेन दक्षिण एसपीचो सध्या ताबो दिला. सुनीता हेडक्वॉर्टर्सांत. फाटले 1.5 वर्स सुनीता दक्षिण गोंय एसपी म्हणून काम पळयताले. ताचे वर्किंग स्टायलीचेर खंय कांय आमदारांचे काकू चलताले. प्रकरण मुख्यमंत्र्या मेरेन गेल्लें. ते उपरांत सुनीता सध्या हेडक्वॉर्टर्सांत. कोण म्हणटा सुनीताकूय सावथाक खंय पोस्टिंग नाका. In a surprise move, SP Sunita Sawant has been transferred from South Goa and she has been asked to report to police headquarters. In an internal communication, Tikam Singh IPS has been directed to look after South Goa district, though the formal order to this effect is yet to come. Mukesh Kumar for Prudent. स्कूटर विकपाचे आसा म्हणून सांगून इंस्टाग्रामा वरवीं मडकयच्या एकल्याक तोपी.
माताप्रसाद म्हणून इंस्टाग्राम ID स्कूटर विकता म्हणून 67,000 खंय ट्रान्स्फर करून घेतले. गूगल पे वरवीं फारीक मात स्कूटर दिलीच ना. पैसे दिले उपरांत फेक ID एक्सपोज. म्हार्दोळ पुलिशेंत कागाळ चौकशी चल्ल्या. फेक IDचेर CISFचो कॉन्स्टेबल म्हणून बरयला. तूं पळयलां आसतलें की जे नेटवर्क आहा इंटरनेटाचे त्या प्रमाणे जायते फ्रॉड केसीस वाडले आनी जायते लोक हांकां बळी पडलेले आसा. तशीच एक काल अशी एक केस जाली की पिंगू नार्वेकर हांणी कंप्लेंट दिल्ली आसा की ताका ऑनलायन माताप्रसाद CISF असो एक पोलीस कर्मचारी म्हणून ताणें फोन केलो आनी एक एक्टिवा विकपाक आहा म्हणून ताका ऑनलायनीचेर फोटो धाडलो आनी ती फोटवाचे द्वारे ताका रेट 67,000 ताणें सांगलें पे करपाक जाय म्हणून. त्या प्रमाणे ताणें गाडी ताका ती आवडली, नंबर पयलो ताणें सगळें पयलें आनी ती गाडयेक ताणें 67,000 ताच्या अकाउंटाचेर जीपे केलें. जीपे केल्या उपरांत जेन्ना आयज ताका गाडीची डिलिव्हरी मेळटली म्हणल्यार ताणें परत त्या मनशाक सकाळीं कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार ते कॉन्टॅक्ट तेगेलो नॉट रिचेबल आसलेलो. ह्या सगळे हेजी गजाल येतना ताका जेन्ना कळ्ळें की ही फेक ID आसून ताका खंय तरी लुटला म्हणून सो ताणें पुलीस कंप्लेंट सद्या म्हार्दोळ पुलीस स्टेशनाचेर हांगा केल्ली आसा आनी फुडलो तपास जो आहा म्हार्दोळ पुलीस करीत आसा. म्हार्दोळच्यान प्रोटेक्टा खातीर बिबेक. मध्य प्रदेशातल्या जबलपुराच्या 25 वर्साच्या दुयेंतीचे GMCत अवयवदान. ताका लागून 5 जाणांक नवें जीवन. हिट अँड रन एक्सिडेंटान जखमी जाल्ल्यान GMCत उपचार घेवपी ह्या मनशाच्या बायलेन अवयवदानाचो निर्णय घेतिल्लो. एका निर्णयान 5 जाणांक नवजीवन मेळिल्ल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन तिचो भोवमान केलो. दोनूय किडनी GMCत, काळीज मुंबय, लिव्हर अहमदाबाद जाल्यार लंग्स दिल्ली धाडल्यात. Yesterday in the night we got the second apnea test positive, and at that time a 25-year-old youth who had a head injury, we just asked the family was initially reluctant, but they could rise above their emotional feelings, and late in the night they agreed to donate the organs. He has donated heart, lungs, liver and 2 kidneys. The kidneys have come to Goa Medical College, and the heart, lung and the liver has gone to Roto and Noto. This is the 6th such case that is being handled by Goa Medical College. I would like to thank Jagruti ji, because if not for her, this would have not happened, because you need to have that type of mindset. You need to be having that type of courage actually to agree to such a thing. And it's not something that is simple. Though we talk about it, we discuss it, we educate and counsel people, but I think it is because of courage. And it was a really unfortunate incident that took place, which was a hit and run accident, and due to which we are here today, and she has agreed, and she has actually agreed to donate the organs of her husband, which already today I would like to also, I'm grateful to her, because of her so many other people are getting saved, and tomorrow somebody is getting a lease of life. This is something, and I on record I would like to ask, I've told our trust also, and I'm going to talk to the dean and our doctors here present, is that the education of the child will be taken care of by my personal trust, because somebody is going through some sort of pain, and that pain is something that has to be addressed. That's why I came here, just to say that the education part, the dean will create some nodal officer who will ensure that each and every aspect of Jagruti will be taken care of, and we will ensure that the education of the child is fully taken care of by us. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. म्हापशा खोर्ले गंगानगरात एका अनोळख्यान पार्क केल्ले 6 स्कूटरी उजो घालो. 3 स्कूटरी लासून काबार, 3 अर्द्यो लासल्यात. राती उसरां गजाल. म्हापशेचे पुलीस सध्या कर्म कोणाचे ते सोदतात. हे आतां पळय म्हाजे काल पयरच्या दिसा जाल्ले.
तुझी गाडी उलपयली? माझी गाडी उलपयली ॲक्टिव्ह 5G. ओके. सकाळच्या 4 पण आता पळय काल पळयत जाल्यार तेंच्याय 4 गाडयो पेट्रोल घालून उजो पेटयलो थंय ताका. पेट्रोल घातला? पेट्रोल घालून उजो पेटयलो ताका, नाल्यार हे इतले हे जावचें नासलें. म्हणजे टोटल कितल्यो? आता टोटल 6 गाडयो आहात. 6 गाडयो? टोटल 6 गाडयो जाला. कित्या खातीर दिसता तुमकां घातली? आमी तरी पळय सर, आमी सकाळच्या 9 कामाक वचून सांजचे 6 येता. आमी वाड्या वयलेच कोणाक चड उलयनात. तर आमचे दुश्मन कोण आसतले ते आमकांय खबर ना. स्टार्ट तुझ्या गाडये कडल्यान? स्टार्ट माझ्या गाडया कडसून जाला. म्हटलें डेलीचें कितें चल्लां म्हणून मागीर म्हाका हेणी फोन केलो अर्जंटली यो म्हणपालो की उजो पालना म्हणपालो. मागीर तुज्या गाडयेक मातशें लागला म्हणपालो. म्हाजी मातशें हें जाला, डॅमेज जाला गाडी. मागीर राती आमी हांगा 3 सुमार आयिल्ले सगळे. मागीर आमी खूब ट्राय केले गाडी करपाक. ताका म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 वर लागलो. 3:45 ती आग थांबली सारके. बायकार गेल्ले सगळे. तेन्ना ते एक 7-8 मनीस आसले वयर बसलेले. वयर आमचे जंक्शनाचे पायप आहा थंय एक गाडी लायतात, पार्किंग लायतात 4 व्हिलर. ते कुशीक ते बसून ते ओडटाले. हांवें कंप्लेन दिल्ली पुलिसांत. सो भुरगे हांगा येता, भायले भुरगे येतात आनी ते उडूंक बसता थंयसर म्हणून. थंयच्यान मे बी जावंक शकता की बाबा ते भुरग्यांनी रिवेंज घेवपाक अशें कर्नाटक वचून खबर ना. डावट तरी काय ना. पयर बी हांव ती एक्टिव्ह आहा ती पयर जाल्ले तेन्ना हांव 240 कामांतल्यान येयल्लो. तेन्ना सारको आसलो. एक 15-20 मिनटान ते काम करून गेला खंयच्यान तरी. खंयच्यान येता खंयच्यान वयता ते कांयच कळना आमकां. आमी आतां 40 वर्सां जाली हो पयले पण अशें व्हडल्या दुर्घटना अशें जाल्ले आसा. हेजे पयलीं केन्नाच जावंक नासलेले. आनी ह्यो पयलीं सगळ्यो गाडयो झरे कडेन आसताल्यो. तरी आमी तांकां रस्तो करून कॉन्सलरान आतां दारान आसूनय गाडी उजो घालता म्हणजे अजापाची गोश्ट. ही हरशी कोणाकूच त्रास करिना. एका सायडीक गाडयो आसा त्यो. आतां आमी इतले रिक्वेस्ट करूं शकता की पुलिसां कडेन की आमकां डेली पेट्रोलिंग करपाक पुलीस हाडूंक सांगा. पेडणे बार्देज वाठारात सुमार 700 मायज वेवसायीक ट्रक भायल्यांचे म्हणून पेडणे बार्देज ट्रकवाल्यांच्या संघटनेचो दावो. भायल्या ट्रकाक लागून खंय तांच्या धंद्याचेर परिणाम जाता. कितल्या बिगर गोंयकारांच्यो गाडयो वाठारात चलतात आनी कितल्या जाणांनी रेंटाचेर गाडयो दिल्यात काय म्हणून संघटना ट्रान्सपोर्ट खात्या कडेन डाटा मागता. आमी आयज हांगा जनता वचोन एक लेटर घेवन येयल्ले की आरटीओक दिवपाक की जे आयज रेंट घेवन रावलेले आतां कोण भायले परप्रांतीय जे आसा लोक तेंच्या कडेन आतां कितल्यो गाडयो आसा, कितल्या जाणांक तुमी रेंटाच्या एग्रीमेंटाचेर गाडयो दिल्लेले आसा हे आमी विचारपाक तांकां एप्लिकेशन दिलां. फक्त एप्लिकेशन दिलां. आतां फुडलो तांकां ते प्रॉपर म्हणजे सगळें डॉक्युमेंटेशन आमी करतले आनी फुडें कितें आसा तें आमी खूब फावटी हेचेर उलयला सुद्दां. आनी आतां कशें जालां आयज गोंयकार खंय तरी प्रत्येक धंद्या भितरच्यान भायर 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 सायडीन पयस पयस वचत आसा आनी कमी जायत आसा. आनी परप्रांतीय जे भायले लोक येतात ते हांगासर येवन खंय तरी रेंटाक रावता आनी ते स्वता आयज गाडयो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स घेवन आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता गोंयांत. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. तेच्या खातीर हो आमचो एक आवाज. आमी उलयला खूब फावटी आनी लास्ट म्हाका दिसता लास्ट तेच्या पयले एकदां आमचे सीएम सरान एक हें दिल्लें की स्टेटमेंट दिल्लो की भायले लोक येवन आयज गोंयांत धंदो करता ते खंय तरी आमच्या गोंयच्या धंदेकारांक तेचो इफेक्ट जाल्लो आसा. तेव्हा जे आतां कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंच्यांनी लोकल्सांक सपोर्ट करून तांकां फुडें व्हरचें असो एक त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा. तेचें हें आसा. एक समजा मनीस भायल्यान येता तो हांगासर जॉब सर्वीस करता आनी तो आपल्या ट्रान्सपोर्टा खातीर स्वता पर्सनल व्हेकल घेवंक एक खंय तरी ताका हें आसा. पण तो भायल्यान येवन आयज हांगासर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे गुड्स कॅरियर व्हेकल घेता आनी स्वता हें ट्रान्सपोर्टेशन करता. हे खंय तरी हें बंद जावपाक जाय. हें बंद जालें तर आमचे गोंयकार जे भाव ट्रकान आसा हे आमच्या असोसिएशनान इतले मेंबर्स आसा ते खंय तरी फुडें वयतले किंवा ते धंद्यान रावतले. नाजाल्यार आमी आमच्या फाटल्या पिढयेक आमचो हो ट्रान्सपोर्ट बिझनस हो आमच्या हातीन रावचो. फोंड्या शहरात रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या पोन्न्या गाडयांचेर पालिकेन कारवाय सुरू केल्या. आपापल्यो गाडयो उखलच्यो म्हणून पालिकेन कांय दिसां फाटीं लोकांक कळयिल्लें. 3 गाडयो कोणेच व्हेल्यो ना. त्यो पालिकेन जप्त केल्यो. शारात ट्रॅफिक जॅम जाता. लोकांक पार्किंग सुवात मेळना म्हणून कागाळी. खासा रिपोर्ट. फोंड्या शहरात रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या पोन्न्या गाडयांचेर फोंड्या पालिकेन कारवाय करपाक सुरवात केल्या. आपल्यो गाडयो व्हरच्यो म्हूण पालिकेन कांय दिसां पयलीं लोकांक उलो मारिल्लो. मात कांय गाडयो तशेंच आशिल्ले. मंगळारा पालिकेन कारवाय करूंक गाडयो आपल्या जागेत व्हरून लायल्यात.
मागीर ट्रॅफिका हेल्प घेवन एक 11 गाडयो आयडेंटिफाय केल्ल्यो ज्यो तश्योच आसात, लोक सोडून गेल्यात आनी बाकी लोकांक त्रास जाता, सो त्यो काडलेल्यो. ह्या फाटी आमी परत एक ड्रायव करून 4 गाडयो लिस्ट केल्ले फूल, हांगा 4 गाडी ट्रॅफिक आनी क्रेन घेवन तेंच्यांनी हांगा हाडल्यात, शिफ्ट केल्यात त्यो. बाकीच्यो गाडयो लोकांनी हाडल्यात, सो टोटल 5 गाडयो हे केल्यात. लोक अश्योच गाडयो पडलेल्यो आसा कितलीं वर्सां आदी आनी बिल्डिंगे फुडें पडले आसा, सो बिल्डिंगेची जी पार्किंग लोकांक यूज करपाक ती ब्लॉक केल्या असली ह्यो जंक गाडयो दवरल्यात आनी सगळ्या. सो आतां त्यो गाडयो तुमी ज्यो हाडून दवरल्यात तेजे मागीर तुमी कितें करतले? फुडलो प्रोसिजर ट्रॅफिक पुलिसांक आमी हें केला, रिक्वेस्ट केला त्यो रिलीज करपाचो वर कितें प्रोसिजर आसा. अदरवायज कांय जायना जाल्यार हालीं म्हाका दिसता कलेक्टरांनी एक स्टेप्स घेतलेले, लोकांक सांगून आयडेंटिफाय करून त्यो डिस्पोज करपाक फुडलो. त्यो लिफ्ट करपा लागून फाटल्या वर्सा जे म्युनिसिपालिटीन डिसिजन घेवन जवळ जवळ 20 वयर गाडयो सिटीन आनी ज्यो म्युनिसिपालिटी हद्दीन आहा त्यो टो करून हांगासर ह्या ग्रावंडार हाडून दवरलेल्यो. त्याच प्रमाणे ह्या वर्साय तेंच्यांनी ती मोहिमा ती कंटिन्यू दवरलेली आसा आनी पयर सुद्दां आमी पळयल्या की जायत्यो गाडयो ज्यो बंद अवस्थेन आसा आनी ज्यो खूब वर्सां जालीं ते एकाच जाग्यार खंय तरी रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरता, त्यो गाडयो ते जे पुलिसाची क्रेन आहा त्या क्रेनी द्वारा टो करून हांगा सद्या मुखेल जाग्यार हांगा हाडून ते सद्या दवरतात. त्यान फुडें जी पार्किंग वेवस्था आहा थंय लोकांनी एबिडेंट गाडयो ज्यो आपल्यो आहा त्यो दवरच्यो न्ही असोय संदेश जो आहा तो चेअरपर्सनान ऑलरेडी लोकांक दिल्लो आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सोविमाच्या नागालँड क्रिकेट स्टेडियमाचेर जाल्ल्या मॅचीच्या 5व्या आनी निमाण्या दिसा गोंयान रणजी ट्रॉफी प्लेट फायनलीत नागालँडाक 362 रनांनी हरोवन जैत जोडलें. गोंयान बॅटिंग तशें बॉलिंगेतूय वर्चस्व राखलें. गोंयान 578 रनांचें टार्गेट दवरिल्लें, मात गोंयच्या बॉलरां मुखार नागालँड फक्त 215 रन काडूंक पावलें आनी गोंय जिखलें. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.